नमस्कार. दंपरच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकचो येवकार खबरो विस्तारान. भारतात आतंकी हल्लो केल्यार पाकिस्तानाक आमचे पद्धतीन जाप दितले. ऑपरेशन सिंधूर आता भारताचो न्यू नॉर्मल. प्रधानमंत्री मोदी अदमापूर एअरबेस जवाना मुखार उलयलो. पाकिस्तानान टार्गेट केल्ल्या ह्या एअरबेजाक प्रधानमंत्र्याची सकाळी अकस्मात भेट. जवानांची तोखणाय केली. पाकिस्तानान पातळिल्ल्यो अफवा सिद्ध. एअरबेस इंटॅक्ट. मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे, और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना। कला अकादमीच्या कामात आशिल्ले फॉल्ट बेगोबेग सुधारचे म्हूण PWDन आपल्या सब डिव्हिजनलाक निर्देश दिल्यात. टास्क फोर्स समितीन मुखार हाडिल्ले फॉल्ट पळोवचे, बाबत काम जाल्यार कंत्राटदारा कडच्यान सारके करून घेवचे. PWDची वॉर्ड. आय लव्ह इस्रायल. ते गोमाता खातात, ते मूर्तीपूजा मानिनात अशा सोशल मीडियाचेर वादग्रस्त विधान करपी शहजाद शेखाक दिवचले पुलिसांनी अटक केल्या. हिंदू धर्माचे भावना दुखयले म्हणून हिंदू संघटनांनी कागाळ नोंद केली. नमस्कार. काल दिचोली पोलिसांनी शहजाद शेख म्हणून एका व्यक्तीक अरेस्ट केल्ले आहा. ह्या हेतूसून अशें म्हायती मेळटा की शहजाद शेख यांनी आपल्या फेसबुकाचे पोस्टाचेर एक पोस्ट केल्लो की आय लव्ह इस्रायल, आणि त्याच्या उपरांत हिंदू धर्माच्या जे हिंदुत्वादी लोक आहेत त्यांची खंय ना खंय तरी भावना दुखावतली अशा बाबतीचे त्यांनी पोस्ट केल्ले की दॅट दे इट गौमाता अँड दे डोंट बिलीव मूर्ती पूजा. म्हणजे ह्या बाबतीत अशी जे असले जे मनीस आहेत जे शहजाद सारखे जे हिंदू आणि मुस्लीम हांच्या भितर जे वाद निर्माण करता आणि काही गजालीक जे गजाली हांगातले जे समाजाक त्रास करपी जे वार्ता करतात, बरयता, ह्यो गजाली चुकीचे आसतना सुद्दां ह्यो गजाली करता आणि आपल्याक मोठेपण दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पण काल दिचोलीन जेन्ना ह्या बाबतींतली जेन्ना हिंदू संघटनेन ही जी पोस्ट पळयली त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी तात्काळ दिचोली पोलिसाक ह्या संदर्भात माहिती दिवन आपोवपाक सांगलें. सध्या तेका दिचोलीचे पोलीस आहा तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतलेले आहा आणि हिंदू संघटना जी सांखळेन दिचोलीची आहा तेंच्यांनी ह्या बाबतीत आपला आवाज उठयला. ते शेवटपर्यंत हेका
पनिशमेंट जावची म्हणून अशें करीत आहा. कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ली आहा. हेच्या फुडें पोलीस चवकशी जी आहा ती म्युच्युअल जे पोलीस करीत आहा. स्टुडंटा खातीर सुद्दां काम. शिरगांव चेंगराचेंगरी प्रकरणात आमचे दोळे उक्ते जाल्यात. ह्यान फुडें मोठी गर्दी जावपी गोंयांतल्या जात्रांची लिस्ट तयार करून तांचे खातीर SOP तयार करतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. तशेंच ह्या जात्रांक खातीर खंय नोडल ऑफिसरूय नेमतले. घडणुके वेळार खंय देवस्थान समितीन पुलिशेक सहकार्य करूना. पुलिशेचो तपास सुरू आसा. फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टा प्रमाण संबंधीत अधिकाऱ्यांक शोकॉज नोटीसी काडले. तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय बी ज्यो ॲडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली, जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें हें तितकें कॉपरेशन्स तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें. दुसरी गजाल डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन्स हांच्यो कंटिन्युअसली मिटिंग्स ह्यो जाल्यो, बट ज्या पद्दतीचे एनफोर्समेंट सेफ्टी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय आशिल्ल्यो तितक्या पद्दतीच्यो कदाचित तेंच्यांनी थोडोसो थंयसली इतकी वर्सां जात्रा चलता आनी थंयसल्यो देवी आनी तेंचें पावित्र्य हें लक्षांत घेवन तेंच्यांनी तितक्या मोठ्या पद्दतीचें एनफोर्समेंट जें आसा पळय न्ही ही थोडीशी तेंच्यांनी तांची थोडीशी हलगर्जीपणां आसा. डिस्ट्रिक्ट पुलीस तांच्यांनी ज्या पद्दतीचो पुलीस फोर्स थंय डिप्लॉय करपाक जाय आसलो, खरें म्हणजे फाटले फावटीच्या पेक्षाय चड केल्लो, बट स्ट्रॅटेजीक डिप्लॉयमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. विलेज पंचायतीन खरें म्हणजे NOC स्टॉलांक इश्यू करता आसतना तेंच्यांनी सरसकट खंयसरूच तेंच्यांनी मात्तूय येवनूय प्रॅक्टिकली पळोवंक ना. NOC डायरेक्टली दिवन सोडले. त्या कमिटीन आमकां काही रिकमेंडेशन्स दिल्या. इमिडिएट करेक्टीव मेजर्स जे आहा पळय न्ही, जे असल्या रिलिजियस फेस्टिवल जे आसा पळय हांकां क्रावड मॅनेजमेंट प्लॅन हो करपाची सामकी गरज आसा. हो जो इन्सिडंट जालो हो आमचो म्हणजे आय ओपनर म्हटल्यार जाता, जावंक जायना आसलो. बट इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीची चड क्रावड जमोवपी जात्रा ही लिस्ट आउट करतले आनी ताच्या खातीर इन एडवान्स क्रावड मॅनेजमेंट प्लॅन हे ठरयतले. तितूर वेगवेगळ्यो गजाली आमी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजरूय बी तांकां विश्वासान घेवन करतले. आमकां तेंच्या रिच्युअल्सान खंयसरूच सरकाराक मदीं पडपाचें ना, बट थंयसर जमिल्ल्या क्रावड आनी तांचो मॅनेजमेंट थंयसले ही सरकाराची जबाबदारी आसतली. थंयसर पर्टिक्युलरली नोडल ऑफिसरूय बी अपॉयंट हे करतले, म्हणजे बिसायड मामलेदार सुद्दां स्पेशल नोडल ऑफिसर अपॉयंट करतले. हांवें जें आत्तां म्हटलां हेजेन सगळे जाण जरी जबाबदार आसत जाल्यार पुलीस क्लियर कट आपली इन्व्हेस्टिगेशन ही करतलेच आनी पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशन ही चालू उरतली. ओके, म्हणजे इन फ्युचर हाज्या खातीर आमी मेजर प्लॅनिंग ह्या जात्रेच्या बाबतींतूय स्पेशली ही मेजर प्लॅनिंग करतले आनी थंयसर मेजर सेफ्टी जितक्यो घेवपाक जाय पळय न्ही तितक्यो घेतले. नॉट ओन्ली ही जात्रा बट मागीर ते बोडगेश्वराची जात्रा आसूं किंवा ती हेवटेन बाकी सावथांतल्यो खंयच्यो व्हडल्यो जात्रा आसूं ह्या सगळे कडेन आमी करतले. ज्या आमच्या ऑफिसरांचेर एक्शन घेवपाक जाय तांकां इनिशियली थोड्याच दिसाच्या भितर शोकॉज नोटिसीस इश्यू करतले. गोंयांत न्यूक्लियर प्लांट घालपा विशीं केंद्रीय मंत्री खट्टराच्या वक्तव्या उपरांत विरोधकांच्यो खर प्रतिक्रिया. गोंयच्यो जमनी उपजिविका दायजाचेर हल्लो म्हणून काँग्रेसीचो आरोप. आप म्हणटा गोंयांत न्यूक्लियर प्लांट नाकाच, सोलार घालात. गोवा फॉरवर्ड आक्रमक. मुख्यमंत्री म्हणटा न्यूक्लियर प्लांट गोंयांत येना. विरोधक करतात राजकारण. यहाँ अपना कोई जनरेशन का प्लांट शुरू हो इस बारे में भी हमारा विचार हुआ है. खास करके यहाँ और तो स्कोप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में ज़रूर चर्चा हुई है. आगे चलकर अगर यहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे. केंद्रीय मंत्र्याच्या ह्या वक्तव्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्यो खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. This is clearly a roadmap to finishing Goa. Whilst on the one hand, the government of Goa itself is fast-tracking the complete destruction of Goa, the setting up of a nuclear power plant will put the final seal on the lid to Goa's destruction. म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टरान काडली जीब लायली ताळ्याक अशें हे खूब मंत्र्यांची जी प्रथा आसा ती फॉलो केल्या. कसलोच विचार हाजेर करूंक ना आनी कोणा बरोबर डिस्कशन करूंक ना.
असल्या प्रोजेक्टाची गोंयांत गरज ना. गोंयान आज सरकारान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान फूल गांव डिस्ट्रॉय केल्या, घरां डिस्ट्रॉय केल्या. अशें आसतना गोंयची उरिल्ली जमनी आसा त्यो हातून कित्याक डिस्ट्रॉय करता? सोलर पावर करा. डिसएडवांटेजीस इन केस ऑफ अ फेलियर, कितें एक्सप्लोजन जाता, तेजे जे न्यूक्लियर जे रेजिड्यूज आसताय, जे वेस्ट आसता, न्यूक्लियर वेस्ट आसता, तेजी मॅनेजमेंट आमकां सारको आसपाना हिंगा. इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट फॉर गोवा टू हँडल दीस कायंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. हांगा कारवाराक म्हणजे ऑलमोस्ट गोंयच्या बॉर्डरी वयल्यान 40-50 किलोमिटराचेर ऑलरेडी थंयसर कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आसा. जाल्यार गोंयान कित्याक हांकां प्लांट जाय? कसल्या कारणान? म्हणजे कितें करपाक तुमी सोदता? म्हणजे सामकेंच होलसेल रेटीन गोंय तुमी विकला ते विकला, फायनल आमकां सामकेंच डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक सोदता तुमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ईडीन गोंयच्या एक्सायज खात्याची चौकशी करची. गोंयांत मोठे एक्सायज स्कॅम चल्ला. वर्साक 600 ते 700 कोटीचो सोरो भायर वता आपाचो आरोप. सोमारा पत्रादेवी बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी आडयली म्हूण अधिकाऱ्याक ट्रान्सफर मारला. चोरया तस्करी आडयताल्या अधिकाऱ्याचेर वेल्यान बडी म्हूण अमित पालेकारान फोग काडलो. एक अल्कोहोल धरले म्हणून आमकां आयकूंक आयलें. दॅट वॉज बाय वन सब इन्स्पेक्टर देव राऊत. आतां नॉर्मल कोर्सान देव राऊतान जर सोरो दवरलो जाल्यार ताका सत्कार जावपाक जाय, पूण ताका ट्रान्सफर केलो. आनी ट्रान्सफर केलो एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या आनी एका चॅकपोस्टार पत्रादेवीच. सो देव राऊत इज अ पर्सन हू शूड बी गिवन एक्कोलेट्स. ताचो सत्कार करूंक जाय काय ताका पनिशमेंट करूंक जाय, हो मोठो प्रश्न आसा. So excise scam, which is of Goa, is of much larger magnitude than what it looks like, and it has to be with the active connivance of the topmost officials or somebody from the government. It cannot happen without the intervention or involvement of these authorities or government. आणि हाजेर ईडी लावपाकच जाय तांचेर. म्हणजे जो रूल बाकीच्यांक ऍप्लिकेबल आसा तो भारतीय जनता पार्टी कित्याक जायना, हो मोठो प्रश्न आसा. गोयच्या लिकर ट्रेडर्स संघटनेन बेकायदेशीर सोऱ्याच्या स्टॉकाविशीं एक्सायज कमिशनराक मेळून किंग पिनाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. गोयच्या वेवसायिकांचेर अन्याय नाका. आमकां वी ऑल डीलर्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दीस स्टॉक्स कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट. वी डोंट नो द जेन्युनिटी ऑफ दीस स्टॉक. आमचे कस्टमर सुद्दां आमचेर मागीर डावट घेता की आमी स्टॉक विकता तो सारको विकता काय ना. सो ताच्या खातीर आमकां आश्वासन दिलां कमिशनराक की नोबडी वील बी स्पेड. And we are waiting for the investigation to go ahead and take place. And as far as सगळ्यांचे प्रायम हे जाला जे रितींच्यान आयला हो स्टॉक हो टोटल इलिगली आयला आनी बरें काम केलां एक्सायजान. बट वी जस्ट होप दॅट देर इज नो कॉम्प्रोमायज एनीवेअर विच द कमिशनर हॅज एश्योर्ड अस. आनी वी आर होपिंग की स्ट्रिक्ट एक्शन वील बी टेकन. आनी जशें म्हणलां तशें जो मेन हातून कोण आसा हातून इनवॉल्ड, इट कॅनॉट बी दीस टू बॉयज. जो मेन तो खंय बसला आसतलो ताका डेफिनेटली हाडून अरेस्ट करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकान म्हादयचें उदक व्हेल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम जातलो. गोंयाचेर तितलोसो परिणाम जावचो ना. थोडो भोव प्रमाणात जावये. एनआयओचो सर्वे रिपोर्ट. आरजीपी म्हणटा एनआयओ बीजेपीच्या बीजेपीच्या डबल इंजिनाचो म्हादय व्हरूंक पद्दतशीर प्लान. कांय दिसा पयलीं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस हांच्या जोड पालवान म्हादय बेजिनाचो सर्वे केल्लो. कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळयल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम जातलो. गोंयचेर तितलोसो परिणाम जावचो ना, कांय प्रमाणात जावये म्हूण रिपोर्ट सांगता ते प्रमाण. म्हादय वळयल्यार गोंयाचेर तितलोसो परिणाम जावचो ना. म्हादय अभयारण्याच्या उत्तरेक परिणाम जातलो. मांडवी आनी खोर्जुवे कॅनलांत न्हंय येरादारीकूय परिणाम जावचो ना. मांडवीत भरती सुकती खातीर न्हंय येरादारी वेवस्थीत चलतली. प्राधिकरणान भांडुराचे 2.28 TMC उदक वळोवंक मान्यताय दिल्या. गोंय कर्नाटक सीमा भागाचेर व्हडलो परिणाम जावचो ना. एनआयओच्या ह्या रिपोर्टा वेल्यान आरजीपीन सरकाराचेर फोग काडलो. हे 3 सायंटिस्ट मेळोन गोंयचो निसंधान आनी म्हादयचो निसंधान करपाक फुडें सरलेले आसा. गेले ते मिटिंगेन आमी सांगलेलें की आमकां सायट इन्स्पेक्शन जाय, आमकां वचोन पळोवपाक जाय की थंय म्हादय कलसा बंदरा डायव्हर्जन जें जालां थंय वचोन पळोवपाक जाय कितें तर चल्लां. हे तो व्हडलो समज रिपोर्ट आवट केल्लो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूटान आनी त्या इन्स्टिट्यूटान रिपोर्ट आवट केल्यार ह्या WRD डिपार्टमेंटाक आजून पर्यंत खबर ना काय कितें. इतले जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजीन आसा आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले, म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्च्युली एक्सपोज जाता आनी सिस्टमॅटीक पावल मारता. सिस्टमॅटीक हे गोंयची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचो प्लॅन करता. एनआयओ आसा गोंयान, सायंटिस्ट काम करता गोंयान
रावता गोंयान आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन. आनी गद्दारी करपाक तांकां कोणें सांगला? आमकां दिसता ह्या बीजेपीच्या वयल्या इंजिनान सांगला ही गद्दारी करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सीबीटी परीक्षेक पयल्या एटेम्याक मेळटात तेच मार्क जमेक धरतले. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान स्पश्ट केला. कांय उमेदवार नोकरे खातीर एकाच पोस्टाक जनरल आनी आरक्षीत कॅटेगरीत वेगवेगळे अर्ज करतात. उमेदवारांनी एकाच पोस्टा खातीर वेगवेगळ्यो परीक्षा दिवच्यो न्ही. दिल्यार पयले फावट दिल्ले परीक्षेचेच मार्क खंय जमेक धरतले. स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या परीक्षांक कांय उमेदवार एकाच परीक्षेक 2-3 फावट परीक्षा दितात. ताचेर आयोगान स्पश्टीकरण दिलां. आयोगान जाहीर केल्ल्या पोस्टां खातीर उमेदवार सीबीटी परीक्षा दितात. सीबीटी म्हळ्यार कंप्युटर बेस्ड परीक्षा. ही परीक्षा एकूच फावट दिवपाक मेळटा. मात कांय जाण जनरल तशेंच आरक्षणाचे कॅटेगरीत वेगळे अर्ज करतात. परीक्षाय वेगवेगळ्यो दितात. मात पयले फावट दिल्लीच परीक्षा ग्राह्य धरतले. जाहीर केल्ल्या पोस्टां खातीर गरजेची पात्रता नासल्यार उमेदवारांनी अर्ज करचो न्हय. नेम अटी मोडून कोणूय उमेदवार परीक्षा दिता आसत जाल्यार ताची गंभीर दखल घेतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यटन मंत्र्यान पर्यटकांकडे संबंधित व्यावसायिकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. पर्यटन मळार सतावपी प्रस्न जाता तितले बेगीन सोडोवपा विशीं आनी सुधारणा करपा विशीं चर्चा जाली. पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत गोंयांतूय पर्यटनाचेर खंय परिणाम जाला. मान्सून ट्युरिझम प्रमोट करपाचोय विचार चल्ला. पर्यटन मळार रिसेशना विशीं उलयतना मुद्देसूद उलोवपाक जाय म्हूण पर्यटन मंत्री उलयलो. We are here today to talk about the tourism aspects with the stakeholders, knowing the type of drawbacks or setbacks that the industry may face. The first quarter of the year, that is January to March 2025, had better numbers, international and domestic, compared to last January to March 2024. Suddenly, May month, this particular thing happened from the end of April, which definitely is going to affect tourism for this particular month. We are seeing a lot of cancellations. We are seeing a lot of cancellations of bookings in terms of hotels, visits, inbound tourism, international and domestic. When we look at international travel, we have been attending the Arabian Travel Mart where we promoted the monsoon tourism. Monsoon tourismaच्या वेळा monsoonक कशें promote करप ते तांचे हॉटेलांचे एक विचार आयकूंक मेळ्ळे. We are expecting double number of Russians that vis-a-vis what we expect got them as last year. And अशे नंबर्स समज आमकां मेळपाक लागले जाल्यार ओवरऑल इकॉनॉमिक कॉन्ट्रिब्युशनाक आमी पळोवपाक बरें पडटलें. जशें कॉम्पिटिशन वाडटात स्वता इम्प्रोवायज करचें पडटा. आनी ताचे खातीर C and D कॅटेगरी हॉटेल्साकूय आमी व्हेरी क्लियरली सांगलां की दे वील हॅव टू स्टार्ट इम्प्रोवायझिंग देअर फॅसिलिटीज, देअर एम्प्लिटीज टू कीप इन ट्यून विथ कॉम्पिटिशन, नॉट ओनली इन द स्टेट बट ऑल्सो नोईंग दॅट द नेबरिंग स्टेट्स हॅव बीन मुव्हिंग इन दीस डायरेक्शन. ताज्या खातीर तांकां कितें सपोर्ट जाय तो पळोवंक लायिल्लो आसा. सो ओवरऑल हॉटेल इंडस्ट्रीक समज सपोर्ट सारको मेळ्ळो जाल्यार आय थिंक वी विल बी एबल टू टेक केअर ऑफ द एकोमोडेशन. द डेटा वीच आय एम शेअरिंग विथ यू ऑफ 2024 एंड विजिट 25, डॉमेस्टीक आमचे आशिल्ले 14,53,592. 2025 तोच पिरियड जॅन टू मार्च 15,225,000 आशिल्लो. फॉरेनर्स आशिल्ले इन 2024 जॅन टू मार्च 84,099 आनी 25 जालो 1,05,233. So if 2024 had a total of domestic and international of 15,37,691 tourists coming from various parts of the country and the world between the period of Jan-March 2024, there are 25 and it was 16,05,458. What data kidak sangta, a lot of viewpoints were shared ki recession ayala, bakicha ayala. I think we have to be very responsible in giving statements. दाबोळे विमानतळा लागसार फ्लायओव्हराच्या 17 खांब्यांची उंचाय वाडयिल्ल्यान नौदळाची हरकत कामाक कोर्टान स्टे. खांबे खंय विमानाच्या उड्डाणाच्या नजरेन आडखळ थारतले. तितल्यार हायवे ऑथॉरिटीन उंचाय कमी करून फ्लायओव्हर बांदपाचो निर्णय घेतला. फ्लायओव्हराचें काम रोखडेच परत सुरू जातले. खासा रिपोर्ट. दाबोळी विमानतळाच्या लागसार येवपी नव्या फ्लायओव्हराच्या 17 पिलरांची हायट वाडिल्ल्यान नेव्हीन कामाक हरकत घेतल्या. नेव्हीन कोर्टांत वचून कामाक स्टे हाडल्या. विमानां खंय फ्लायओव्हराच्या लागसावन वतात. मजगती हायवे ऑथॉरिटीन खंय उंची कमी करून फ्लायओव्हर बांदपाचो निर्णय घेतला. बेगीनूच काम सुरू जातलें म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. So the Navy and the
national highway officials met. One officials from Delhi, from National Highway came here. Issue was sorted out immediately, and the NOC was issued on 16th April, long ago. Heavy traffic, heavy trucks, heavy trailers flow from Mormugao port. The whole intention is not to punish the local population who live in those areas, but some people took it upon themselves to make a issue that we want to stop, the state government wants to stop Dabolim airport, and that's why we are purposely having high pillars. I don't know from where they get these ideas, something unthought of in a civilized society where people holding position make such far-reaching statement. Now the simple thing is the Navy and National Highway sat together, sorted out the issue. As many as 17 pillars have been shaved, means they are not going to be at that height what was originally envisaged because of the obstacle limitation service, OLSS they call it, and this issue gets automatically sorted out. इट इज अ विन विन सिट्युएशन जे आमकां सद्याक पळोवन आयला की एक इम्पॉर्टंट बैठक जाली नेवीचे आणि NHAIचे व्हडले व्हडले ऑफिसरां भितर बैठक जाली आणि खंय तरी हो इशू जो आसा एक कॉन्ट्रोवर्सी जो रेक जाल्लो की खंय तरी ह्या हायट वाडोवन दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो प्रयत्न चालू आसा. हो जो कॉन्ट्रोवर्सी आशिल्लो तो खंय तरी हॅज बीन रिजॉल्वड नाव. सद्याक तरी जे आमकां कळून आयिल्लें आसा की काम हाजे बेगीन चालू जातलें आणि 17 खांबे जे आसा ताजी हायट कमी जातली, फ्लायओवराचें काम चालू जातलें आणि एका वटेन हायट कमी जाल्ल्यान कॉस्टूय कमी जातलो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंयचे वेधशाळेन दिल्लो पावसाचो येलो अलर्ट आनीक 2 दिसांनी वाडयलो. 16 माया मेरेन अलर्ट. वारे गडगड जगलां मारून पावस पडपाचो म्हूण अदमास. मान्सून अंदमानात सक्रिय जाला म्हूण हवामान खातें सांगता. 1 जुना मेरेन केरळात, 5 जुनाक गोंयांत पावपाचो अदमास. दाबळे न्यू वाड्यावेले 25 वर्सां पोरणी उदकाची टाकी सापूच काबार जाल्या. स्लॅबाचे कुडके पडटात. आडेकडे घरां आसात. कोणाचेरूय पडत म्हूण थळाव्यांक हुस्को. थंयचो आमदार मंत्री माविनान टाकयेची पळोवणी केली. सध्या टाकी सारकी करपाचें काम हातांत घेता. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून गरज पडल्यार नवी बांदपाचें उतर. दाबोळे न्यू वाड्यावेल्या 25 वर्सां पोरण्या उदकाचे टाकयेक परिस्थिती धोकादायक जाल्या. स्लॅबाचे कुडके पडटात. सायडीन घरां आसात. कोणारूय पडत म्हणून हुस्को. केन्ना केन्ना वयल्यानच्यान ते कॉन्क्रीट पडटा टाकी कडल्यान मेंटेनन्स नासल्या कारणान आनी स्टेअर आसा ती हँगींग आसा. केन्नाय बी रिस्क लोकांक कितें आसा केन्ना पडलें जाल्यार जीव तरी वयतलोच हितून काय म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका दिसता एक 2-3 दीस पयलीं वयल्यानच्यान जे साफ करपाक चडलेले वॉटर टँक कितें हे करपाक चडलेले पळय लोक कामगार आसले तेंच्यांनी कितें तरी वयल्यान उडयलें. एक रॉड कितें पडलो आनी 2 घरांक डॅमेज जाली. आनी सरान इमिडिएट आयज इन्स्पेक्शन दवरलें आनी जे PWD ऑथॉरिटी आसले हांगासर पैंगीण तर येई आसले आनी तेंचे ऑफिसर आसले सिनियर तांकां सांगलें की इन्स्ट्रक्शन दिलां की मेंटेनन्सा लागून बेगीन काम स्टार्ट करा कित्याक आतां ऑलरेडी मनसून एप्रोच जावपाचो आसा ताका लागून केन्नाय कितें जावं शकता. पूण आनी मेन म्हटल्यार कितें हांगासर ते टाकी आहा न्ही ती सगळी गेल्लेली आहा. तिचे ते रॉड आहा ते सगळे हालता आनी रातचे न्ही फातर पडटा, दिसाचे फातर पडटा. आतां खूब वर्सां ते टाकीक जाल्लेली आहा आनी आमकां आतां भंय दिसता केन्ना ती कॉलॅप्स जायत केन्ना खबर ना आमकां. थळावो आमदार आणि मंत्री माविन म्हणटा सध्या दुरुस्तीचे काम हातात घेता. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून गरज पडल्यार नवी बांदता. Actually, I had requested PWD 1 year back, but go to see nothing has happened. I'm being very frank. That's why I came today again. Now they have promised me on quotation basis they will immediately undertake the repairs which you have seen are very crucial. Otherwise the whole thing can fall. There have been cases which these women folk here have reported on their houses. The iron rods fell, some concrete pieces fell. Tomorrow there can be a serious disaster. हे जावचे आदी आम्ही ॲक्शन घेता आणि आम्ही घेतले. टँक कितली स्ट्रॉंग आहा, स्टेबिलिटी कितली आहा, बिकॉज दिस इज अ व्हेरी ओल्ड टँक. अंडरस्टूड न्ही. ती दवरपाची काय डेमोलिश करून न्यू बांदपाची दॅट कन्सल्टंट वील गिव द रिपोर्ट. दॅट वील टेक अबाउट 6 months. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.